वाच उंडिया रुपा काल क्रोस जरशा मगळा जेसू तुका आमी दिंबियार सरपडोन नमस्कार करता मगळा जेसू आमच्या काळजाची गुंडाई तावन आमी तुका उलो मारता तुका सोदून आमी हांगासर आयल्या आमचो संतोष आनी आमची दूख आमची पिडा आनी आमची भलायकी आमची खंत आनी आमची बेजाराई आमची कुटाम आनी आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं तुवें आमकां दिल्लें सगळें तुकाच भेटोवंक म्हूण ह्या वेळार हांगासर आमी आसा तुका सर्व संगती साथ दी म्हूण जाणा आसून तुजे मुखार दिब्यार आमी आसा मोगळा जेजू कशें गत्सेमानी मळ्यांत दिंब्यांनी तुज्या बापा समोर तूं सरपडलोय तेच बरी आमी तुजे मुखार मागण्यान आनी ध्यानान येता आमचे कश्ट आनी दूख आमचे सुख आनी संतोष आमची दादोसकाय आनी बेजराई हे सर्व तुका आमी सांगता उंडिया रुपार हजर आसच्या मोगळा जेजू तुज्या आजारपणान आमकां तूं बर ह्या थोड्या वेळाच्या आराधना मारिफात तुजे लागीं येवंक आनी तुजे संगी एकवट जोडूंक तूं आमकां फावो कर मोगळा जेजू तुका जावं अर्गां तुका जावं होगळाप तुका जावं स्तुती तुका जावं महिमा तुका जावं वंदन तुका जावं मान आनी तुका आराधन आतां आनी सदां सर्वदा आमीन देखून बसात कशी आसा सक्कड तुमी हांवें खंय आराधन करूंक गेल्यार फस्ट सवाल विचारचेंच तुमी सक्कड कशी आसात म्हूण कशी आसात तुमी बरी ना जाल्यार मागीर हांवें आराधन केल्लें व्यर्थ जाता कितल्या जाणांक पुरा न्हीद येता गेल्या त्या इतराचें दुसरें वसाप रोमाघरांक बरयल्लें पत्रांतलें तुमी आयकलां जावंक पुरो न्हिदेंतलो उठचो वेळ आयला न्हिदेंतलो उठचो वेळ आयला देखून काळोखाची कामां सोडून उजवाडाची झुजां कावाच्या नेस्या म्हूण रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगलें आमी आयकलां जेजू समकर आमी आसा जेजू समकर आमी आसतना आमकां बेजाराय ना आमकां दूख ना आमकां खंत ना कित्याक जेजू आमचे सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुमकां इल्ली एक्सरसायजींची हात वयर करूंक नाजाल्यार तुमी थंयसरच आड पडल्यार न्हिदल्यार तकली आलयल्यार इल्लेशे हात वयर करता आसतना सगळो जीव चलता त्या खातीर हात वयर करूंक अवकाश हरसिल्लो जावं जेजू ह्या सोमयाच्या समोर आमी आसा वाचता पवित्र एवकारिस्तांत आसच्या जेजू समोर करसोनचो आराधनाचो वेळ निजायकी फायदे आसो म्हूण पापा सांपो जुवां पावल दुसरो हांगासो पत्रो न्हू सांत जुवां पावल दुसऱ्यान म्हणलें उतरां जावन आसात आनी पवित्र एवकारिस्तांत आराधन करचें जेजूच्या मोगाच्या शिसान जेजूच्या हृदयाचेर तकली तेंकून बसुल्ल्या बरी तकली तेंकून बसल्या बरी देखून मोगाळे भाव भयण उडास दवरा जेजू समकर आमी आराधन करता आसतना जेजू सांगात आमी आसतना जेजूच्या हृदयाचेर आमची तकली आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर एक भुरगें ल्हानशें भुरगें पळया भुरगें रडता आसतना आवय कितें करता आवय कितें करता म्हजी आवय करताली तुमी केल्यार गोत्तू ना स्त्रियो म्हजी आवय अशें घाल्लें म्हाका उडास आसा आनी त्या वेळार भुरगें कितें जाता थंड जाता कित्याक
आवयच्या हृदयाची ऊब ताका मेळटा, आवयच्या हृदयाची ऊब ताका मेळटा. आनी ह्या वेळार भुरगें थंड जाता, भुरगें रडचें ताचें रडणें तें रावयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तेच बरी मोगाळ भाव भयणो, जेजू समकर आमी आसा वाचता. आमची कंत बेजाराई, आमचे दूख, आमचे कश्ट, आमचे समस्ये, आमचे एकसुरपण आमकां आसा ती अस्कत काही सर्व ताच्या हृदयाचेर आमी दवरूंक जाय. आनी हांगासर आमी ताचे समोर आसतना सगळें ध्यान आनी मौन ताचे थंय आमी कसोंक जाय. तबळ जो वेळ आमी करसिता तो फळा बरीत जावंक शकता, फायद्याचो जावंक शकता. जर आमी हांगा आसून जेजूच्या समोर आसून आमची मौत आमच्या घरांत आसा तर आज दनपारां राजोवंक ना, हांगाच जेवण दितात. रातीक कितें रांदचें म्हणलें मोतींत दवरनो, जेजूचेर दवरची मौत आमच्या रांदपाचेर दवरली तर खंडीत जावन आमी करसूसो वेळ फळा बरीत जावंक शकना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवान आमकां हर एकल्यांक वेळ दिला, हर एकल्यांक वेळ दिला. आमी कितलो वेळ न्हिदोंक करसिता, कितलो वेळ टी व्ही पळोवंक करसिता, कितलो वेळ मोबायलाचेर करसिता, ह्या कितलो वेळ इशीन तिशीन आशार पाशार करूंक, खोबऱ्यो उलोवंक, शेजारा थोडे पटी फोन म्हणून सांगान हांव तें तुमकां कळीत आसा, खोबरो उलोवंक आमी करसिता. तोच वेळ आमी जेजू सांगाता करसिता गी भोव कश्टांचें जाता. आज तुमी इतलीं जाणां आयल्यान खंडीत जावन भाग तुमचें, कित्याक जेजू सांगाता वेळ करसूंक तुमकां वेळ मेळ्ळो. जेजून दिल्लो वेळ ताका पाटी दिवच्याक तुमकां वेळ मेळ्ळा. तितलेंच मात न्ही, थंयसरच संपना. बगार तुमी कितें करूंक आसा, तुमच्या शेजारच्यांक थोडे पटी फाटरांगा मारता आसतना, खोबऱ्यो उलयता आसतना सांगाता बसता पळय तसल्यांक या आमी थंयसर वचून उलया. जुवां पावलो दुसऱ्याच्या हांगासर येवन कोपेलाक वचून थंयसर मंगळाराच्या दिसा 10:30 वरार जेजू लागीं आमी फाटरांग मारया म्हूण आपयचें. तुमी आपयचें येतात की ना पळयचे 2-3 पटी तुमी सांगता आसतना तुजें कालें मागणें मागणें म्हणात. ताचे उपरांत सवकास मत बदलून ती येतात. होय मोगाळ भावा भयणो, आज मनशाक कितें गरजेचें, मागणें चड गरजेचें. पळया डॉक्टरांनी, जायत्या डॉक्टरांनी पिडा गूण करूंक सोकूंक ना. तांणी डॉक्टरांनी समेत सांगलां देवाक सोडलें आनी देवाचेर पातयेनी दवरून मागलें. जायतीं जाणां बरीं जाल्यांत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी जर आमी भवार्थान आनी पातयेन ताचे सरशी येता आनी मागता तबळ खंडीत जावन देव आमकांय भलायकी दिता. पापा बेनादिक्त 16 म्हणटलो एवकारिस्त जावन आसा एक मोलादीक दिर्वें. एवकारिस्त जावन आसा एक मोलादीक दिर्वें. हें दिर्वें दिसपट्टें मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी इगर्जांनी ताचें आराधन चलोवन पिडेस्तांक पयना खाण दिवन पवित्र सभा जोगासनेन सांबाळटा. कित्याक एवकारिस्त जावन आसा आमच्या जिणेचें केंद्र, क्रिस्तांव जिणेचें केंद्र एवकारिस्त जावन आसा. एवकारिस्त मारिफात आमकां घटाय मेळटा. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या राठावळींनी आमकां मग्न जावंक साध्य जाता. आनी हें जावन आसा एवकारिस्त एक बळादी. हाचेर मोगाळे भावा भयणीनो, देखून एवकारिस्त मारिफात आमी आमचें जिवीत आरंभ करता आनी आखेर करता. थोडी सकाळीं मिसाक येतात आनी मिसाक येवन एवकारिस्तांत भाग घेतात आनी त्या मारिफात जेजूक सेविल्ल्या मारिफात सगळे दिसाची राटावळ बऱ्या रितीन जाता. लिगोर अल्फोन्स लिगोरी म्हणटा सर भक्तीपणा पैकी देवाक मोगाचें आनी आमकां चड फायद्याचें म्हळ्यार पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. होय मोगाळ भाव भयणीनो, कालचें वाचाप तुमी पळयलें तर शतापतीच्या साकराक
आर मारल्या साकराक गुण करच्याक जेजू लागीं परत तो शतपती व्हडलो मनीस एक पूण जेजू लागीं धांवन वचून आपणाच्या साकराक गूण करूंक जाय आपूण येता म्हणून जेजून सांगलें आपूण येता म्हूण सांगलें पूण शतपतीन कितें म्हळें तुवें म्हज्या पाक्या भितर रिगोंक हांव योग्य न्हय केवल एक उतार तुवें सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज तुमची मस्त बाबा भयणी घरांत आसात पिडेस्त आसात तुमचे लागीं वेत आसतना म्हजे खातीर मागा म्हणून सांगिल्ली जायतीं जाण आसूंक पुरो बाबर्तां तुमचे लागीं सांगलां जेजू आपूण येवन गूण करता पूण आमी एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकर म्हजी भाव म्हजी भयण म्हज्या कुटुंबांत आसले सादे गूण जाता असली फातयेनी आमचें तें आसूंक जाय देखून जेजून मुखार म्हणलें जावन आसा इस्रायलिसांत येदो व्हरतो भावार्थ हांवें पळोवंक ना येदो व्हरतो भावार्थ देखून भावार्थ सर्व संगती आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घडोवंक आमकां एक आदार जावन आसा फातयेनी देवाचेर विश्वास आमी दवरूंक जाय देखूनच जुवांच्या वांजेलांत जेजू सांगता तुमी कळवळचें सोडून सोडी जाय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा कळवळचें सोडून सोडी जाय बेजारांत आसल्यांक निराशेंत आसल्यांक कश्टांत आसल्यांक कंगाल जातल्यांत पिडाशिरेंत वळवळतेल्यांक सगळ्यांक जेजून सांगची धैर्याची उतरां बुजवणेची उतरां आनी तेच बरी मातेवाच्या वांजेलाक आमी गेल्या वचत थंयसर म्हणटा जेजू कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशय दितां देखून हो विशय सोदून आज आमी जेजूच्या पांयां आसा खरो विशय जेजून आमकां दिवचें जेजून आमकां फाटल्या दिसांनी आमच्या जिवितांत वतल्या सर्व कृपे बेसवाक ताका आमी अर्गां दिवया आमची जबाब जावन दी अर्गांनी होगळाप तुका सोमिया जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सोमिया जेजू जिविताचो उंडो जावन तूं सर्गींत हांव देवलेल्या खातीर तुजे देव पोवन आनी मनशां पोवन लिपोवन ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आजार जाल्ल्या खातीर आमकां किरकोळ साकरांक तुज्या आमच्या दुनियाच्या मेजा सरशी येवचे भाग फावो केल्ल्या खातीर व्हडा सोंसणीकायेन आनी बळेपणान आमची पातकां आनी दारूण काळीज तुवें मोवाळ आयिल्ल्या खातीर तुमचे उले आसा तर मेळोवयेत अर्गांनी होगळाप तुका सोमियान जेजू 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 अर्गांनी होगळाप तुका सोमियान जेजू
Ergani hoglap tuka sumyan Yesu. Ergani hoglap tuka sumyan Yesu. Ergani hoglap tuka sumyan Yesu. मगळ भाव बहिणो आयच्या सुवार्थेंत आयच्या दिसाच्या सुवार्थेंत जेजू बापाक अर्गां दिता. बापा सर्गा संवसाराच्या दुनिया जाणट्या आनी बुदवंतां जावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता. जाणट्या आनी बुदवंतां जावन लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक उगडापे केल्ल्या खातीर जेजू आज प्रत्येक रितीन देवाक अर्गां दिता आसतना देवान आमचे थंय वतल्या बरेपणा खातीर आमी ताका अर्गां दिवचें वाचपी जावन आसा. देवान आमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां. हो दीस ताणें आमकां फावो केला. आज मसूर ताणें राखून व्हेलां आनी मुखारी तो खंडीत जावन राखून व्हरतलो. पळोवच्याक ताणें आमकां दोळे दिल्यात, आयकोवच्याक आमकां कान दिल्यात, चलोवंक आमकां पांय दिल्यात, वावर करच्याक आमकां हात ताणें दिल्यात, उलोवच्या खातीर ताका अर्गां दिवच्या खातीर ताची होकळी कुसरच्या खातीर ताणें आमकां थोंड दिलां आनी समजोवची सकत ताणें आमकां मत दिल्या समजोवच्या खातीर. मोग करचें मोन ताणें आमकां दिलां, बोगसूंचें काळीज ताणें आमकां दिलां. आमचे खातीर ताणें जीव दिला आनी मरणांत जावन जिवान जावन तो आयला. त्या सोम्याक उबी रावया आनी थाळयो पेटया आनी गावया गीत स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा. तुमच्या बोगलेन आसच्या व्हडल्या बुकान गीत नंबर 18 पान नंबर 14. स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसू देवा. ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ. ಯೇಸುವೆ ನಮನ. Hallelujah. 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 देखकर बसात. जेजूकू पळेवची आणि जेजूकू भेटची आशा आमकां आसा तर कोणायचेंय आमकां आडोवंक जायना. पवित्र पुस्तकांत मार्गादेगेन बसून आसल्या त्या कुरड्याक जेजू तेनेशान पाशार जातो म्हणलें कळीत जातस तो बोमारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळच कर. जायत्यांनी ताका बेश्टायलें, तोंडाक वोगे राव म्हूण बेश्टायिल्ल्या वेळार तांणी चडच बोमारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळच कर. जेजू ताचे सरशी येवन म्हणली उतरां जावन आसात, हांवें तुका कितें करीत म्हूण तुजी आशा. सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. आज मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक विसरता, हांवें तुका कितें करीत म्हूण तुजी आशा. दिश्ट नासलेल्यांक दिश्ट मागा. हात पाय दूख आसल्यांनी, गांठीचे समस्ये, पेंकाड दूख, असली विविध समस्यांत रवड घालतल्यांनी सुमया लागीं मागा. त्या कुरड्यान मागल्या बरी, दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळच कर. आनी सुमयान ताका दिश्ट दिली आनी देवाक वर्णीत तो गेलो. मगळ भाव भयणो, जायत्या समस्यांनी आमी रवड घालना आसा. कोरोना उपरांत जायत्यांची आर्थीक परिस्थिती कश्टांची जाल्या, जायत्यांची कामां गेल्यांत, जायतीं तांच्या मोगाची मनशां मरण पावल्यांत म्हूण खंतीन बेजाऱ्यान आसात. पूण न्हिदेंतलो उठचो वेळ आयला. मागणें जावन आसा एक बळाजी हातेर म्हणलें समजून घेवन सुमयाच्या सांगातपणांत, सुमयाच्या सांगाता वेळ करसूंक कसली अडकळी आयल्यार ताचे वयर जैत व्हरून त्या कुरड्या बरी देवाक भेटचो आशा अचरेक आमकां आसा तर खंडीत जावन कसली अडकळी आयल्यार आमी ताचेर जैत व्हरूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तकांत जेजून गूण केल्ली गणितां लुकाच्या वांजेलांतच आमकां जायती पळोवंक मेळटा. काकुळतीचो वांजेल म्हूण आमी म्हणटा, दयाळयाचो वांजेल आमी म्हणटा. थंयसर जेजूच्या वपारी मारिफात आमकां जायतें जेजून बरेंपण केलें, काकुळत दाखयलें हर एकल्यांक, थंय आमकां वाचूंक मेळटा. दाखलो दिवन सदर लुकाच्या वांजेलांत आमी गेल्या तर लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 4 आमी पळयलें तर थंयसर वाक्य 40 दीस बुडोवन वेताना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगांची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी ताका जेजू सरशी, तांकां जेजू सरशी हाडली. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक तांणी गूण केली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भाव भयणो, आमच्या जिवितांत असर्यां करतात गी, करतात गी. तुमकां दिसरची न्हिदल्यान गी, न्हिदेंतलो उठचो वेळ आयला. तुमकां दिसरची असर्यां करतात गी, अजापां करतात गी. हां, घडनात घेन थोड्यांच्या. तुमी आज हांगा आसचे व्हडले असर्यंत अजापच. काल राती न्हिदोंक गेली जायतीं जाणां उठोनात. म्हळ्यार न्हीद सुटोना म्हण न्ही, न्हीद सुटोनासतना उठोनात न्ही. थोडी न्हिदल्लीं उठोंक वचनात, ससनाक न्हिदल्या. पूण काल राती आमी न्हिदोंक गेल्ल्या उठल्या आनी आज हांगासर आसा. हे एक असर्यंत. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वय असर्यां करतात, अजापां करतात. वाटेर चलोवन वेताना वेहिकलां आपटोवन
मरण पावली घडीत आमी पळयता आमी आमची सूख ना कांय आमी मार्गादे गेल्या चलोवन येताल्या आपटोन मरण पावली देखून मोगाळ बाबा भयणीनो आमी हर एका घडये देवान करचें बरें पोवन उडासाक हाडचें चड गरजेचें जावन आसा आमच्या जिवितांत देवान केल्लें बरें पोवन जायते फावटी आमी वळखूंक शकना 5,000 लोकांक उड्यांनी मासल्यान वाडले जेजून खंडीत जावन थंयसर तो तांचें काळीज जेजूचें काळीज बिरमतेन कोसळ्ळें गवळी नाचलेल्या बकऱ्यां बरी तें आसलें म्हणून सांगता पळयत पुस्तक तेच बरी जेजून आपूण जिविताचो उंडो म्हणून म्हणल्या वेळार हें विपरीत जालें आनी जेजूचो पाटलाव सोडून वचोंक आरंभ केल्ल्या वेळार जेजू ताच्या शिश्यां लागीं विसरता तुमी वचोंक सोदतात तुमी वचोंक सोदतात आनी ह्या वेळार पेद्रो म्हणटा सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची कोणा लागीं वचूं आमी तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आज आमी हर एकलो तेच सासणीक जिविताचे उतार आयकूंक सासणीक जिविताच्या उतरां मारिफात प्रेरण जोडूंक आनी सासणीक जिवीत दिल्ल्या त्याच उतार दिल्ल्या त्याच सोम्याक मेळोंक हांगासर आयल्या आनी जेजूच्या एकाच उतरान दर्यो शांत जालो पिडेस्त गूण जाले कोडकार गूण जाले तसली जावन आसात उतरां जेजूची भोव अर्था बरीच मोगाळ भावा भयणीनो जेजूच्या उतरां सकत आसा आमची पातकां आमी रडोवंक जाय दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर त्या कुरड्यान म्हणल्या बरी आमच्याय पातकांची आमी दूख धरया आमी केल्ली सुकी आमी केल्ली पातकां वळखून घेवया आनी सोम्यातावन बक्षांनी मागया आमची जबाब जावन दी सोम्या आमकां बक्षी सोम्या आमकां बक्षी मागण्यांत शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर हेरांतय राग आनी हागें दवरल्या खातीर हेरांचे गुन्यांव बक्षूंक फाटीं सरल्या खातीर हेरांचे गरजेक पावनासल्या खातीर आमकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन आमी पाळी नासल्या खातीर तुज्या मोगांतय आमी दाखयल्ल्या आलाक्षे खातीर हेरांचेर गुन्यांव आमी मांडले खातीर आमच्यो विनवण्यो दवरीत हेरांच्या वस्तूची आशा केल्ल्या खातीर हेरांचो मान काडल्या खातीर कुटुंबांत नासमाधानाक कारण जाल्ल्या खातीर आमचे कायदे पाळच्यांत आळसाय केल्ल्या खातीर मागण्यांत शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर हेरांक बरी देख दिनासले खातीर आमचो दिसभरचो वावर बऱ्या रितीन करिनासल्या खातीर मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा कश्ट आनी नश्टांक संपडल्ल्यानो मतीची इजा भक्तेल्यानो शांतीच्या बंदराक आपल्या गोपान तुमकां तो आपयत आसा पातकाच्या कणकांत बुडोवन आसच्यांक बरवस सांडून रडोवन बसच्यांक विश्वास फांकून रक्षण दिवच्याक तुमकां तो आपयत आसा बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखाक दैवीक तसो मधुर तळो आबळे तो आपयत आसा त्याच मनशा कुळाच्या रक्षक जेजूक आमी उलो मारया उबी रावया आनी गव्या गीत मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा व्हडल्या बुकांत गीत नंबर 37 पान नंबर 23. रक्षक जेजू तुका
कष्टानी नष्टा सांप्रल्यानो मोतीची सा भोगलेल्यानो कष्टानी नष्टा सांप्रल्यानो मोतीची सा भोगलेल्यानो शांतीच्या बंदरा आपल्या गोफान तुमका तो आपय कसा शांतीच्या बंदरा आपल्या गोफान तुमका तो आपय कसा मनशाक मुलासो रक्षक जेजू तुमका आपय कसा तुका आपय कसा पदकाच्या गंगा रोडनाशा बरवोस सांडून रडन बसच्या पदकाच्या गंगा रोडनाशा बरवोस सांडून रडन बसच्या विश्वास पांगो रक्षण दिवच्या तुमका तो आपय तसा विश्वास पांगो रक्षण दिवच्या तुमका तो आपय तसा मनशा मुलासो रक्षक जेजू तुका आपय कसा तुका आपय कसा बागलार रावला राखोन आमका स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा बागलार रावला राखोन आमका स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा दैविक दासो मधुर ताळो आपले तो आपय कसा दैविक दासो मधुर ताळो आपले तो आपय कसा मनशा मुलासो रक्षक जेजू तुका आपय कसा तुका आपय कसा मनशा मुलासो रक्षक जेजू तुका आपय कसा तुका आपय कसा Tuglab tuka sumyan Jesu Aradan tuka sumyan Jesu Stuti tuka sumyan Jesu Mahima tuka sumyan Jesu Versitan tuka sumyan Jesu Warnitan tuka sumyan Jesu Navartan tuka sumyan Jesu Dinvastan tuka sumyan Jesu Wakantan tuka sumyan Jesu Vanditam tuka sumyan Jesu Versitam tuka sumyan Jesu Jai Jai tuka sumyan Jesu Wakani tuka sumyan Jesu Shabaski tuka sumyan Jesu Hallelujah 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 एकड़ी पोर बसात मुगाळ भाव बहिणो
जेजूच्या समोर आमी आसा. पिडाशिडा शारिरीक मानसीक आत्मीक भोगनांक संबंध जाल्ली सर्व बाबोनो हांगासर आमी आयल्या. ही घडी कृपेची घडी जावन आसा. ही घडी देवान आमकां आपण गूण करची घडी जावन आसा. ही घडी देवान आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकी दिवची तसली घडी जावन आसा. सक्रामेंतांत आसलो जेजू आमच्या हर एकल्या लागीं विसारते आसा. बाबा भयणी, हांवें तुका कितें करूंक जाय म्हूण तूं आशेताय. म्हाका कितें जाय ह्या वेळार? मतीची भलायकी जाय गी, कुडीची भलायकी जाय गी, भोगनांची भलायकी जाय गी, बऱ्या संबंधाची भलायकी जाय गी. जेजू लागीं मावूनपणी सांगया, म्हाका तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. ही जावन आसात जेजूची उतरां. आनी बाबार्थान मागलें तो दिता. मोगान विश्वासान फातयेन बाबार्थान जायती ते समा घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजू समकार आमी आयल्या. हो जावन आसा वेळ कृपेचो, हो जावन आसा वेळ आईन. आमची ते समा, आमच्या काळजाचे अत्रेक, आमची मागणी जेजू मुखार सर्गींच्या बापा लागीं विश्वासान आमी मागया. जायत्यांक मदीं समाधान ना म्हणटात, जायत्यांक भलायकी ना म्हणटात, जायत्यांक काम ना म्हणटात, जायत्यांक पिडा असली गूण जायना. कॅन्सर पिडेंत वळवळची जायतीं जाणां आसात, तांणी मागोवंक सांगलां. भुरग्यांचे देणे फावो जावच्या खातीर मागोवंक जायत्या जाणांनी सांगलां. बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक जायत्या जाणांनी विनंती केल्या. जाग्याचे समस्ये, इतर समस्ये सर्व जेजूच्या पांया तळा दवरया. आजकाल नेणचुलीं भुरगीं, ल्हान भुरगींच जीवघाताक बली जातात. तसल्या पासून मागया. कालच्या दिसा उडपींत एक चेडूं भुरगें 9व्या क्लासीचें जीवघात करून मरण पावलां. ताच्या मतींत असली सैतानाची चिंतना पुरा पयस करच्या खातीर मागया. तरणाटी युवाक मरण पावतात. ह्या दिसांनी आमकां जायतीं पळोवंक मेळटात घडितां. येदळूच 20 आनी 3 वर्सांचें कोळालगिरी फिरगजीचें भुरगें थंयसर मरण पावलें आमकां घडीत आसा. रोसाच्या कार्यक्रमा वेळार थंयसर पडोवन ह्या वेळार आमकां हर एकल्यांक भावार्थ जंडळटा. देवाचेर भावार्थ आमी दवरया, विश्वास दवरया, कळनासतना मागा म्हणून जेजून सांगलें. निधी खर्च आनी विधव स्त्रियेच्या वपारींत ताणें सांगलें जावन आसा. जेजून आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या युवाजनां खातीर सर्व मागूंक विसरल्या भावा भयणी पासून ह्या वेळार आमी मागया. मागणें एक जावन आसा. बळादी हाचेर सर्व अडकळीचेर जैत व्हरूंक जावन आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, ती घडीभर दिंबी घालात. हे मागणें हांव म्हणटा आसतना तुमच्या समतीन तुमी म्हणात, तुमचे हात तुमी उक्ते दवरात. मोगाळा जेजू मनशांक संपूर्ण सुटका दिवचे खातीर तूं मनीस जालोय आनी आमचे मदें जियेलोय. तुज्या परगट जिणे वेळार विविध रितीच्या बंसपासांत रेवड न आसल्या सबार लोक तुजे सरशीं धांवून आयलो. जायत्यांक तुवें आपडलें आनी गूण केलें. जायत्यांनी तुका आपडलें आनी गूण जालीं. आज आमी मतीच्या आनी कुडीच्या पिडे वरवीं कश्टांच्या वळवळच्या बाबा भयणींक हांगासर आसच्या, घरांत आसच्या
आस्पत्रेनी प्रायवंताच्या घरांनी वळवळतेल्या सर्वांक तुजे समोर आमी दवरतां. मोगळा जेजू तूं जावन आसाय आमचो दैवीक वैज. तांकां आनी आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये आपड. तुज्या स्पर्शान तांकां आनी आमकां हर एकल्यांक गूण कर आनी तांची आनी आमची पिडा सोंसून व्हरूंक जाय आसली सोंसणीकाय आमकां आनी तांकां हर एकल्यांक फोव कर. विपरीत पिडे वेळार कोणेच कंगाल जायनासतना बाबार्थान आनी बरवशान तुजेर अखंड पातयेनी दवरन तुजेर दिश्ट कसोवंक तुजो आदार दी. पिडेस्तांची सेवा साकरी करतल्यांची हर एकल्याच उडास करता. तांकां हर एकल्यांक दाक्तेरांक आनी नर्सांक तुजो आदार आमी मागता. प्रत्येक जावन कॅन्सर आनी एड्स ह्या पिडेंत वळवळच्या सर बाबा भयणी तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल. तांची पिडा धैर्यान सोंसूंक तांकां तुजो आदार दी. प्रत्येक जावन मोगळा जेजू वकादनांतल्या पिडेक वकाद सोदून काडच्या सर आमच्या वैजांक तांच्या मतीक उजवाड फोव कर. पिडेस्तांची सेवा साकरी करतल्यांक सोंसणीकाय दी. तांणी करची सेवा मोगान आनी सोंसणेन करूंक तांकां जाय आसली कृपा फोव कर. मोगळा जेजू हांगासर दिंब्यासर पडोवन तुजे कुशीन कलतेपणान हात उबारून आसले ह्या सर बाबा भयणीचेर एक काकुळतेची दिश्ट तुका सय. ह्या पवित्र सक्रामेंता मारिफात तुजी गूण करची सकत ह्या सर आमच्या बाबा भयणीचेर वळाशी कर. तुज्या मलीक रक्तान ह्या आमच्या सर बाबा भयणीचे घाई तूं धुवन नितळ कर. वरच्या आशेन वरच्या उर्पेन वरच्या बाबार्थान तुजे समकर्दी आसात आसता हांगा तावन भायर वेत आसतना ताणें कितें आशिल्लें कितें मागिल्लें तें तूं तांकां दी. तसो बाबार्थ जिवाळ जावन हेरांकी तुजे सरशी आठची हातेरां तूं तांकां कर. मोगळा जेजू ह्या वेळार तुजे आशिर्वाद घेवच्याक आमी तयार जाता आसतना तूं जावन आसाय कृपेचे आशिर्वाद आनी दैवीक आशिर्वादांची सुखानांतली झर. तुजे आशिर्वाद आमी हर एकल्यांचेर मागता. तुजे आशिर्वाद आमकां पवित्र करूं. तुज्या आशिर्वादान पातकांचेर झुजोवन जैती वोन जावंक आनी आमकां घटाय मेळोवं. तुज्या आशिर्वादान मोगळा जेजू कोटो देवसार फळाफळ घेवं आनी तुज्या प्रकाशाचे बडवे आमचे संग वस्ती करूं. तुज्या आशिर्वादान पातकी मनीस प्राचितान तुजे ते फाटीं परतूं आनी मग भक्तिवंत मनीस आनीकी चड उर्बेवंत जावं. तुज्या दैवीक आशिर्वादाच्या कृपेन धन प्रचार करतल्यान तुजी सवर्ता बळान प्रकट करूंक घटाय आनी आदार मेळूं आनी तांची उर्बा सोडून तांचे वावटी फळ मेळोवं. तुज्या आशिर्वादान हे मोगळा जेजू तरातरांच्या पिडेन कश्टांच्या वळवळतेल्यांक सवकासाय मेळोवं. तुजे आशिर्वाद आमच्या बाबार्था भायर आसल्या पडोवं आनी तुजें राजजीव आनी एकच सिंड आनी एकच गवळी जावन सगळे मनशाक वळ तुजे थंय एकठांय जावं आनी चाराय कुशीनी तुजी शांती रास करूं. शेकी हे मोगळा जेजू तुजी आशिर्वादाची कृपा आमच्या हर एकल्यांचेर आसून आमकां राखूं. आमच्या मुखल्यान आसून आमकां वाड दाखोवं. आमच्या फाटल्यान आसून आमची जतन घेवं. आमच्या पंदा आसून आमची आमकां भद्राची दिवं. आमचे वयर आसून आमकां विशेव दिवं. मोगळा जेजू तुजे उगडलेले बावळे आमकां वेंगून धरून दीत. अशें आमी तुज्या मोगातावन किदीस वेगळी जायना जावच्याक तूं आमकां तुज्या गोपांत आराम धर. तुजी येताय आनी रास वर्सलयताय सासनाच्या सासनाक. सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवच्याक गीत गायन करुया. येद्या व्हडा सक्रामेंता.
तुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो ख्रिस्त येण्याच्या काळाच्या तिसऱ्या दिसा आमी आसाव आनी ह्या दिसा हाजी देवस्तुती आमकां जेजू मारिफात देवाक वळखून घेवंक ताका लागीं चोरूंक उलो दिता आमच्या दिसभरत्या जिवितांत देवाची वळख धरूंक आमी जायते फावटी फाटीं सरताव जेजू मारिफात जे देवा बापाची वळख आमकां धरच्याक आज उलो आसता देवाची खरी वळख धरून ताका अर्गां दिवंक तसो येवकारिस्तलो जेजू आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दिवं म्हूण मागता आसतना आमच्या दिसभरत्या जिवितांत जेजूक खरेपणी सत्मनिनातल्या खातीर देवा लागचें बोक्सांनी मागया नितळ काळजां आनी मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करुया. आमच्या पातकांची जूक जोडून सांगाता म्हणुया हांव पातकीन सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मना चिंतून तोंडां विसरून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हगे वंशां संकार बरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं. आमेन. Krista
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बाबार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शिळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन चलोवंक मागे भोंवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सावेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या समियान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताज्या पाळांतली एक कोंबरी उपजाताली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवयेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत तांचे प्रेरण जाताली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना. लोकांचे आयकोन तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लणविकाये खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराच्या बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या स्वासान नश्टांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताज्या पेंगटाचो पट्ट्यो जातल्यो आनी विश्वासपण ताजो कामार बांद. सुने वागूड शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाच्या कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी सिंह सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतीन आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदताली. सिंह बैला भशेन तोंड खातालो. दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्येच्या बिळांत हात घालतलें. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरोवन येताली. त्या दिसा जेस्सेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक खुना कशी उबें रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतालीं आनी ताजें घर मायमेवंत जातलें. देवाचें उतार हें. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा रायक तुझ्या न्यायाधीशी कोण दी. रायकुमार जावन आसलेल्या ताका तुजी निती बोलपण मांडून दी. तो न्यायनिती तुजी परजेची मनसुबी करतलो आनी तुझ्या दुर्बळ्यांक नीत दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. स्वर्ग सरासर ताची शांती
उद्गारा उभे राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. जागृत राहावा, ऐती राहावा, उंच्या बुधा राखून राहावा. जागृत राहावा, ऐती राहावा, उंच्या बुधा राखून राहावा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे असो. लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुया. ते सगळे जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या जनिया जाणट्या आनी बुद्धवंत हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बाबा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या आधीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय आनी हेर कोणूच सुनेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच सुनेना. उपरांत शिसां थंय परतून ताणें म्हळें, बागी दोळे तुमी देखतात तें देखतले, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्लें, तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. एक भुरगो ताच्या आवय सांगाता मिसाक गेल्लो. इगर्जे भितर मिसा वेळार कितें जातालें तें ताका समजनातलें, तरी मिसा उपरांत भायर वेता आसतना आवयच्या मुखा म्हळ्यार एक विशेश परजळ ताका दिसतालो. तें तो भुरगो व्हड जाल्ल्या उपरांत हे घडीत ताका उगडासाक येता आनी उपरांत देव कोण म्हूण आपले आवयक मिसा उपरांत पळयतना कळ्ळें म्हणून तो वर्णन करता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, देवाक पळय जय आनी देवाक बगी जय म्हणली आशा कोणाक ना. तुमकां आसा गी? आसा गी? आसल्या बरें दिसना, भियेल्ल्या बरें दिसता ना गे? बेनामो ना, कोणी काही ना तांकां. देवाक पळय जय आनी देवाक बगी जय म्हणली आशा हरी एकल्याक आसा. पूण ही आशा आमी भागोवची कशी? जायत तो दुडू जमो करचो न्ही, जावचें, जायतें भांगार घालचें आनी सगळ्यांक दाखोवचें. आनी आमी हेरांक देवाक मेळोवंक आसली आशा दाखयत तर ती पयशांनी बुदवंतकायेन पदवेन वा दुसऱ्या खंयच्याय मनशा सक्तेन आपणावंक खंडीत जावन जायना. जेजू आयच्या सुवार्थेंत सांगले बरी, तें भाग कोणाक मेळटा? खालत्यांक, साद्यांक आनी निश्कळंक मनोभाव आसल्यांक मात्र मेळटा. असल्यांक जेजू ल्हाना भुरग्यांक सरी करता. ल्हान भुरगीं तांच्या आवय बापायचेर संपूर्ण अवलंबून जावन आसतात आनी मोगाची भास मात्र ती उलोवंक शकतात. तांचे थंय राग ना, तांचे थंय कपटपण ना, तांचे थंय मोसर ना,
हागे ना द्वेष ना बगारे मोग मात्र तांचे संगी आसो. तशेंच ल्हानपणाचो मनोभाव आसल्याने खंयच्याय संवसारी वस्तूंचेर संगतींचेर न्हय बगारे देवाचेर तांचे काळीज आनी तांचें मन दवरल्यार खंडीत जावन देवाक भेटोवंक साध्य जाता. जेजूचें येणें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी भोगी जैतर मोगाळे बाबा भयणीनो आमी खालतेपणान आनी भावार्थान ताचे सरशी वचोंक जाय. गर्वी हंकारी मनोभाव घेवन न्हय बगारे आमचें जिवीत कालतें जावंक जाय, आमचें जिवीत सादें जावंक जाय. तबळ मात्र जेजू आमकां मेळटा. जेजू जल्माल्या वेळार आमकां कळीत आसा साद्या गोवळ्यांक जेजू मेळ्ळो, जाणट्यांक बुदवंत्यांक जेजू मेळोंक ना, बगार साद्या गोवळ्यांक जेजू मेळ्ळो. तेच बरी खालतेपण सादेपण आमचें थंय आसा तर देवाक आमी वळखूंक शकता, देवाक आमी भेटोवंक शकता. ल्हान भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायचें आजारपण सांगातपण संतोश दिता मात्र न्हय, तांचो संबंद घट करता आनी भुरग्यांची वाडावळ भलायकी बरी जाता. देखून एक भुरगें हर एका घडये आपल्या आवयच्या स्पर्शाक आनी आवयच्या मोगाक तें आशेता. हाचे सुवातेंत जेजू ताचो आनी ताच्या बापा मदलो संबंदा विशयांत उलयता. तो संबंद खरो संतोष दिवच्या तसलो संबंद म्हणले तो उगडा आपें करता, कळीत करता. जेजू संतोशान बरोवन देवा बापान केल्ली महत् कार्यां वळखता, बापाक अर्गां दिता आनी असल्या संतोशाक तशें बऱ्यापणाक बाप आनी आपणा मदलो संबंद खारान म्हणून तो स्पश्ट करता. बाप पुताक वळखता आनी पूत बापाक वळखता आनी त्याच पुतान बापाची वळख आमकां हर एकल्यांक उगडापे केल्या आनी बापा थंय एक मधुर संबंद रुपीत करून तो खरो संतोश आमच्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी अनुभव करूंक तो आपयता. देखूनच सुवार्थेंत देखून पवित्र पुस्तकांत जेजून सांगलां शिसांनी आमकां बाप दाखय म्हणल्या वेळार जेजून म्हणलीं उतरां जावन आसात, कोणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसून बाप कोण म्हूण तुमी वळखूंक नात म्हूण जेजून परत सांगलें आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. मगाळे बाबा भयणीनो, बापाक पळोवची आशा आमकां हर एकल्या आसा तर आमी जेजूक पळोवंक जाय. जेजू आनी बापा मदलो संबंद आमी समजून घेवचें चड गरजेचें. आधुनीक संवसाराच्या जागतीकरणाच्या प्रभावाक वळख जावन तशें उपयोग कर्ण उडय यूज अँड थ्रो म्हणल्यार अशीर चिंतपाचे सांस्कृतीक बली जावन देवा थंय आनी एकामेका थंय संबंद आज पयस जाला. संबंद बिगडलेल्या ह्या परिस्थितींत मनशा जिवितांत मनशाक मोल ना बगार आज वस्तूंक मोल चडलां. वस्तू प्रधान आज संवसार जाला. आज मनशाक घरांत आसल्या मनशाक वळखूंचे तसलें आमकां सकत ना. देखून ती मोबायल एक सकला पडनातल्या बरी आमी सांबाळून दवरता पळोवन घरांत आसली एक मनीस सकला पडल्यार वडना. वय गे वय न्हय वय मोबायल पांयांत दांटून उडयन हांव पळोवन घरांत आसल्या मनशाक आमी दांटून चिड्डून उडयता. वय गे वय मो तुमीच म्हणटात वय म्हण, हांवें सांगना तुमी म्हणा वय म्हण. वय खंय तर वय खंडीत जावन देखून आज वस्तू प्रधान संवसारांत आमी हर एकलो जियेता. मोगाळ भाव भयणो मनशा संबंद आज पयस जाला. देखून जेजू आज बापा आनी पुता मदलो जेजू मदलो संबंद आमकां हर एकल्यांक कळीत करता आसतना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आसल्या सद्या सांगता मनशा संबंद आमी दवरूंक शिकोवंक जाय आनी मनशा संबंदा मारिफात देवाक आमी वळखोवचें चड गरजेचें जावन आसा. एक राई आपल्या वरवींच सगळो गांव सुरक्षीत आसा म्हणून वडपोवन चिंतून आसलो. एक दीस एक देवबिरांतीचो तरणाटो राया लागीं येवन म्हणालो, राया आमचो गांव सुरक्षीत आसोंक देवूच कारण. हें आयकल्लो तो राय बेजार पावता. पूण राय इल्लें मुखार वेत आसतना रायाक मानसो तसलो एक तरणाटो ताका मेळ्ळो आनी राया लागीं तो म्हणटा, राया आमचो गांव सुरक्षीत आसोंक राईच कारण.
आनी ह्या वेळार रायाक वरचो संतोष भोगता. सांज जाता आसतना राई देव बिरांतीच्या तरणाट्याक देवाक अर्पोंक एक दाली फुलां सेवा कामारिफात धाडून दिता. आनी तेच परी राई आपणाक मानच्या तरणाट्याक एक कुवाळो कातरन तातून भांगाराची नाणी घालन परत तो कुवाळो घडसून सेवा कामारिफात धाडटा. आतां कुवाळो मेळिल्लो तरणाटो रायान आपणाक कितें म्हणीक कुवाळो दिला देखून रायाक आपूण कितें म्हणी दिवंक जाय म्हणून सोदून वयता आसतना व तरणाटो फुलां दाली घेवन वेसो ताका दिसता मेळटा आपणा लागीं आसुल्लो तो कुवाळो ताका दिता आनी फुलांची दाली घेवन ती रायाक दिवंक तो वेता. देव बिरांतीचो मनीस ग्रेस्त जाता. बगाळ भावा भयणीनो, देवाच्या बिरांतेन आमी आसावू आनी देवाच्या मोगान आसाव तर आमी खंडीत जावन ती जावन आसा आमची ग्रेस्त काय. पयशे दुडू हंकार मान हुद्दो हे न्हय बगार देवाक आमचे थंय आमी घेवंक जाय. आज जेजू 3 मुसलीं चिंतपां मनशाक दिता. पयलें जावन आसा जानवाई साद्या आनी ल्हानांची. जानवाई साद्या आनी ल्हानांची क्रिस्तांव पोवन आपूण देवा विशीं आनी वांजेला विशीं सर समजल्लो जाणचो म्हूण दाखोवंक न्ही. क्रिस्तांव पोवन क्रिस्ताकच समजोन आनी एक क्रिस्त जावचें जावन आसा. तें जावन आसा जानवाई साद्या आनी ल्हानांची. दुसऱ्या सुवातेर बरो संबंद. जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकच. ह्या खातीर जो कोण बापाक पळोवंक वाच येता तो म्हाकाच पळोवन दी. जर आमी क्रिस्ताक पळयता समजता आपडता तर बापाकच आमी तशेंच करता. देखून बरो संबंद चड गरजेचो. बापा आनी पुता लागीं आसल्या बरी आमच्या कुटुंबांत एकामेका लागीं संबंद घट करूंक जाय. आनी तिसऱ्या सुवातेर बागी जिवीत. आमी क्रिस्ताक सदांच भेटता आयकता सेवता आनी ताच्या मुखांतर बापा संगी एक जाता. हें जावन आसा जिवीत आमचें बागी जिवीत. ह्यो 3 संगती आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पाळटा तर खंडीत जावन देवाक आमी पळयल्या बरी जाता. शीस जेजून धाडले मिसांव सोंपोवन फाटीं आयिल्ल्या वेळी जेजून उलयल्लीं उतरां हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकलीं. बापान जेजू मारिफात आपणाक उडापें केल्लें सत शिसांक कळिल्ल्या खातीर देवा बापाक तो अर्घा दिता. बगाळ भावा भयणीनो, देवान आमचेर वतुल्ल्या आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिवितांत वतुल्ल्या कुरपे वेसवाक देवाक आमी अर्घां दिवया. आनी हे सर्व आमच्या जिवितांत जावचें बरेंपण देवा मारिफात म्हणलें समजून घेवन जेजू क्रिस्ताक अर्घां दिवचें हें बलिदान एवकरिस्तीक बलिदान आमी भेटयता आसतना उपकारी काळजान उपकारी मनोभावान हें बलिदान भेटोवच्याक आनी आमचो संबंद देवा लागीं आनी पेल्या लागीं घट करच्याक जाय आसलो आदार एवकरिस्तांतलो जेजू आमकां हर एकल्यांक फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C33 पान नंबर 121.
माझ्या बाबा बहिणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पळय सभेच्या आदाराक सर्वस्पर मानून घेवं. सर पदवेदार आनी भोवर्थ्या देवा तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें थर पळोवन आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक तुज्या मोगांची जीव सासण सोडून सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसुया. हयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान जुआंव पावल तुज्या भक्ताच्या मानाक ही बराब संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्याभोवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करोसूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुशेन कस्टमरान सुसुवीच्या आदीं ताणें म्हणून घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नवी आनंदीन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उचलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babat so good वर्गटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवयची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या महासमेस्ता
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र वेचोबडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडय. पुनर्जीवनपणा सबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मोरे देवाच्या माय संगाती, सांजुजे तिजो पोती, भगवान धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशान तेगेल्याक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता देव तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिवन एक कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक. समियाची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. माये मोग आसून एक कोटा सुकृत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. या म्हणजे तेंचे म्हाका पळोवना मुद्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळ.
तुवें वाडले आज तूं आमकां तुजें स्मारक दिताय आश्रय तुजो दीव आमकां सदां सर्वता निराशेर भुरग्यांक तुज्या सोंगाली नाका तूं दर्या पोस्तूं सोम्या तुज्या मोसा तुज्या रक्ता समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस्तूं सासणेक जिविताच्या काळाक आमकां राव तूं दर्या पोस्तूं सोम्या तुज्या मोसा तुज्या रक्ता प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भगेवून जुवां पावल दुसऱ्यान तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवे केल्ल्या खातीर सासणीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाची सुख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप आनी बोध आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बेगीन जुवां पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पसत आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र येवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरये मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बाबा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी आमच्या जिवितांत देवान जेजू क्रिस्तान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घां पाठोवया पात्रोन संजोवम पाव दुसऱ्या मुखान ताच्या विनातेन जायते बरेंपण आमकां आमच्या कुटुंबाक जाला आमची जायती पिडा गूण केल्या आमी मागलेले आमकां दिलां दिसपडतो ग्रास कुटुंबान शांत समाधान
सिरोगडांतल्यान वरांतले मरणांतीक पिडेंतल्यान देवान आमकां निवारला. हे सर्व सोगडास आमी काडया. हरएका रितीन देवान दिल्ल्या आदाराक उपकार बावुरया. एका धर्म भयणीक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक देवाक ती अर्घां दिता. 2 कुटुंबांक सर्वायट विघ्नान ते निवारल्याक बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्घां दितात. हांगासर मागोन जाग्याचें रजिस्ट्रेशन कितें अडखळी नासतना बेगीनच जाल्ल्याक अर्घां दितात. प्रार्थुया. बहु काकूळदारा बापा बगेव जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता. तुजी देवी काकूळत आमी वर्णिता. ताची मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त सोमोग ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनू वाचता. ताचे परी बगेवनपणान वाडून क्रिस्तांक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृप हादी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सजोवंपा दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आमा पासून देवा लागीं विनंती कर. ये बगेवोन जो आमकां दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान व्हरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याचे संपेल भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें केरपुळ्यान सांबाळ्ळोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान व्हरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुज्या मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमक कर. तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जा. आमी सदांच जेजूतय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रतीक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मगचनो व्हडा मोगान व्हडा भक्तीन बरवशान आनी भावार्थान ह्या पुंथळाक आमी आयल्या. भेट आमी दिल्या. येदळूच जेजूक आमी आराधन केला. अर्घां पाठयल्या. आमची मागणी भेटयल्या. मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटयलां. परत एक पावटी आमच्या पात्रोंचा जो आमकां दुसऱ्याच्या विनाते मुखांतर जेजू लागीं मागया. विनंती आमी करया. आमची सर्व पिडां शिडां आमचे समस्ये आर्थीक अडचणी जो बरो कुटुंबान सन समाधान बरें काम बरो वावर दिसपडतो ग्रास समस्यांनी रेवडलेली परिहार लाभो. आमची कामां जायतीं जावंक आसात बऱ्यान जावंच्या. आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासत भुरग्यां बाळां पासत युवा जाणां पासत आमच्या कुटुंबां पासत ह्या घडये आमी मागया. एका कुटुंबाक तांच्या बाबा मदें आसलेलो असमाधान पयस जावन मायमोगान जियोवच्याक. एका स्त्रियेची गांठीची दूख आनी पेंकडाची दूख गूण जावच्याक. 8 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक. एकल्याक IELTS एग्जामांत बरे अंक मेळोवंक बरें शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळच्याक. एका भुरग्याक बेगीनच बूद येवच्याक. एका तरणाट्या बेगीनच काम फावो जावच्याक. जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरान हाताक मेळच्याक. एका दादल्याची हर्नियाची पिडां गूण जावच्याक. एकल्याचो पांय दूख गूण जावं. एकल्याक बरी संगातीन मेळच्या. एकल्याच्या घरांत बड्याक आसलेल्यांक दुसरें घर मेळोन ताणें घर सोडून वेच्या. एकल्याच्या वाटेचे समस्ये परिहार जावच्या. परगांवांत येवच्या भुरग्यांचें पॉयंट बऱ्या रितीन जावच्या. एकल्याचें बँक लोन सेटलमेंट बेगीन जावच्या. एकल्याच्या घराचे आर्थीक समस्ये परिहार जावच्या. एकल्या परगांवाच्या विजा बेगीन मेळच्या. एका कुटुंबाक समाधानान एकवट आसच्या. एक जागो बऱ्या मोला विकून वेच्या. एक घराची पेपरां बेगीन मेळच्या. एकल्याची सैरीक जावच्या. भुरग्यांची शेळीची तशेंच कोंकलेची आलार्जी गूण जावच्या. एका चलया लागीं लग्न जावन ओपच्याक. एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावच्या. एकल्या बरी सैरीक मेळच्या. एकल्या बरें काम मेळच्या. एका चरख्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी ताचें जिवीत बऱ्यान चलच्या. बरो फुडार मेळच्या. एकल्या भाड्याचें घर मेळच्या. एकल्याक OET परिक्षेन बरें करून शिकोवंक बरे अंक मेळच्या. एका कुटुंबाक आसचे सर्व तराची पिडेतोन पयस जावच्या. एकल्याची पिडा संपूर्ण गूण जावच्या.
एकल्या काम जावच्याक आनी सारकें मागणें आनी बरी भलायकी मेळच्या एकल्याच्या गुमटेर आसलेलें फळ ऑपरेशन नासतना गूण जावच्या एकल्याचें लोन फारीक जावच्या त्या जाणांक तांचो जागो विकून वेच्या दोगां जाणां प्रायस्तां बरी भलायकी विशीं जावन पेंकडात सकयल बोळ आनी सर तिचें समाधान जावच्या आमी उबे रावया. तूं आमकां पाव आनी युकरिस्तूस आमकां करूंक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरयेमाय आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वांकडूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सोंपलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले समतीचे संगत आश्रय आमी तर तुमचो देव आनी सदैवी फॉल जगुसीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो सदां सर्वथा. आमेन. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद आमच्या अस्कत कायक पिडे खातीर दुखी खातीर ह्या घडी आमी मागया. आमचो जेजू गुण करचो जेजू जो आमकां दुसऱ्याक वर्ती सकत जेजून दिल्या गुण करची जेजू मुखांतर विनंती करची बापा लागीं. सर्व पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास काडया. आमच्या घरांनी पिडेस्त प्रायवंत आसात, मारणांतीक पिडेन वळवळून आसात, जिवीत ह्या संवसारांत झुजून आसात, आस्पत्रेनी आसात, ऑपरेशन थिएटरांनी, व्हेंटिलेटर आयसीयून जायतीं जाणां आसात. हर एकल्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. बाबर्थान बरवशान आमी मागया. जेजू आमकां गूण करता म्हणल्यार बरवशान आमी मागया. जायतीं भुरगीं पिडेन वळवळतात, हट धरतात, न्हीद सारकी पडना, काळजान भें आसा. जायतीं भुरगीं हांगासर मागोवंक विसार येतात. खरी एकल्या सोया घडी आमी उगडास काण तांकां आमी जेजूक समर्पण दिता. मानसीक पिडेन वळवळच्या हांगासर आमी समर्पण दिवया. काळजांत आसचें भेंबिरान जेजून पयस करून दी, सुडकां दिवन दी, आपणून गूण करून दी म्हणून आमी मागया. सुम्याचे नावे आमचो आधार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारी फासर तारांच्या पिडेस्तां कश्टांत दुखांत आनी अडचणीन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगिवंसां जुवांपा दुसऱ्यान आपल्या भगिवंत जिणये मुखांतर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी बावार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताजे विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडां गूण कर. आमचे कुडीकर आत्म्याक भलायकी दी, कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी अनवरांतल्या आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर तें आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. भगिवन सुवांपा दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताजी महिमा आनी संतोष देवा नेवता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भगिवन सुवांपा दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर वायटांतली आमी सुटू. ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं आमकां सदां घटाय मेळ्ळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियो तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर
तुमच्या कुटुंबाचेर सदां देवो. आतां जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आयच्या मिसाचे प्रधान याजक बाब संतोष मिनेजस मनाच्यो वाती वांटतले. आयचें जेवण आमकां दान जावन दिलां मेलरॉय डिसोजा जोआम पॉल दुसरो वाडो. मुर्दोम दिल्यात मेलरॉय डिसोजा जोआम पॉल दुसरो वाडो, मोर्विन फेर्नांडीस आनी कुटुंब दुबय, डेल्फिन रोड्रिगस आनी कुटुंब फातिमा पयलो वाडो, सॅम्युएल सिम्सन सान तोमास वाडो, ॲरन रस्किना फ्रांसीस पयलो वाडो, रीटा डिसोजा फ्रांसीस पयलो वाडो, नील आनी शारन पिंटो सान पेद्रो वाडो, आयरीन डिसिल्वा नित्यादर वाडो, रेश्मा रोड्रिगस मुंबय, जेसी रोड्रिगस पंपे पयलो वाडो, अनुष शल्ढाना बगेवन कुटुंबा वाडो ताका आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. आनी सिस्टर लोरेन्झिया बचपे अर्गां जावन जेवणाक दान दिलां नांव नाका म्हणून 5,000 रुपये. दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचो पात्रोन जोआम पॉल दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मुगे चोनोयची सगळी पवित्र रीत भोव अर्थाभरीत रितीन सोलोवन वेल्ले जावन आसात. मानादीक बाप संतोष मिनेजस गांवांते, आमच्या सेजारच्या फिरगजीचे गुरपूर कैकंबाचे प्रस्तुत स्नेहालया संस्थान आत्मीक निर्देशक जावन आपली सेवा ते भेटोवन आसात. जायत्या फिरगजांनी ते वावर दिवन आसात. न्याताय जायत्या पुणशेतांक जायत्या फिरगजींक आत्मीक गरजां पावतात. आनी तशेंच भोव उर्बेवून शातिवून बरे खेळगडी ते आमी सेमिनारीन सांगता शिकल्ल्या भोव आप्त मित्र ते मोगाळ बाप संतोष मिनेजस ह्या पुणशेतांक येवन तुमचे मागणी भेटयल्यान आराधन केलां, मीस भेटयलां, आमच्या खातीर मागलां. ह्या खातीर तुमकां सर्व भक्तिकांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन संतांची आशिर्वादां मागता. देव तुमकां बरी भलायकी दिवं दी, तुमच्या मिसावान जैत लाभोवन दी. तुमच्या कुटुंबाचेरय पात्रोन संतांची आशिर्वादां आमी मागता. मुगे चलो व्हड्या संख्यान तुमी आयल्यात. हर एका मंगळारा तुमी येतात. तुमचोय हांव काळजांत उपकार बावडटा. आमी सर्व सांगता मेळून ह्या पुणशेतान देवाक अर्गां दिव. जेजूची आशिर्वादां आनी विशेष करून जोआम पॉल दुसऱ्या मुखांतर जेजू लागीं बापा लागीं मागूंक थोडो वेळ आमी करसिता. कडल्यान आमकां जायतें आत्मीक बरेंपण हांगासर लाभता, जायतें समाधान आनी भलायकी आमकां आमच्या कुटुंबाक लाभता. तुमचो काळजांत उपकार बावडटा. आनी हर एका मंगळारा शुक्रारा तुमी येवन हांगासर आत्मीक बरेंपण जोडी जई म्हजी खालती विनंती. मुगे चलो आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मानादीक बाप संतोष मिनेजस मागतले. त्या उपरांत तकलेचेर हात दवरून मागणें करतले हांव. सर आमी उबे रावया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तूं जावन आसाय आमचो दातार, पोसणार, सांबाळणार. ह्या पुणशेतांत आमी समेस हांगासर आत्मीक गटाय जोडून आमच्या कुडीक गटाय मेळचें तसलें खान सेवंक फुडें समकत आसतना आमचेर प्रत्येक रितीन तुज्या आशिर्वादां मागतना हें जवान दान जावन दिल्ल्या सर्व दानीक तुज्या कृपे बेसावांनी बर. ह्या पुणशेता खातीर तांणी दिल्लें तें तांकां दोडच्या मापान फाटीं मेळाचें आनी अशें आमची थंय आसलो भाव बांदव पळोवन एकवट चडाशें तूं आमकां प्रेरण लाभय. जेवान आसा केल्ल्या जेवान तयार केल्ल्या सर्वांचे तुजे कृपे बेसांव मागता आसतना हांगासर वावर करच्या सर्व ह्या जागांचेर धार्मीक भयणींचेर सेवा दिवच्या सर्वांचेर तुजी कृपेची बेसांव वच. मोगळा सर्गींच्या बापा,
आमच्या बोवारी जायतो लोक जवान कान्नासतना कश्टून आसात तांचे थंय काकुळची दिश्ट कसोंक आनी जाय पुरते कान तांकां मेळाशें कर. ह्या जेवणाचेर आनी आम्हा समेत सांचे तुजे आशिर्वाद घाल. आमी सदांच एकामेका माया मोगान एकवटान संतोशान जियोंक तूं आमकां प्रेरण लाभय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोमिया मारिफात. आमेन. Santo Adoni Kalanto Ternagyam to apurbayeso Putbam to badrasro Sarvam sarman vallo Ternagyam to apurbayeso Putbam to badrasro Sarvam sarman vallo. Baghewan Juan Paul II आम्हा बसोत विनंती कर Baghewan कुसाचे गुरुवेन निवराम कामाचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.